राज्यान सरकारा वतीन सिवेरेजीचे जे काम केल्ले त्या कामाचो दर्जो आता मडगांव शारांत स्पष्ट दिसून येवपाक लागला। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून सिवेरेजीचे चेंबरांतल्यान घाणयारे उदक रस्त्याचेर येवन सगळे कडेन हळशिकसाण पातळपाक लागल्या। हे सगळ्याचो त्रास रस्त्यार यो वच करपी लोकांक जाता अशी खंत सावियो कुदिनो उक्तायल्या। देखून सरकारान ह्या कामाची सखोल चवकशी करून ही समस्या बेगोबेग सुटावी करपाची मागणी सावियोन केल्या। आम्ही जे टायमार साकून सिवरेज सिस्टमाचें जे काम चालू जाल्लें आमी विथ एविडन्स कंप्लेन करीत आशिल्ले की हे हॅफ हॅझर्ड काम चल्लां आनी हे हॅफ हॅझर्ड कामाचे आज परिणाम हांगा दिश्टी पडटा। हांगाच न्ही फॉर्मान जावं आपण म्युनिसिपालिटी फाटल्यान जावं कोलमरॉड जावं कितलेय कडेन फावंटन येवपाक लागला कित्याक काम केल्लें सबस्टँडर्ड हे जायका अंडर इनफेमस जायका म्हणटात सगळ्यां खबर आसा। आनीक तातूंत हे आतां ओवरफ्लो जावपाक कारण म्हणल्यार कितें हे सब स्टँडर्ड वर्क कशें कित्याक जे चेंबर मारिल्ले मॅन्युअल चेंबर ते कॉन्क्रिटा रिंग आशिल्लें ताका आनी ताका 2-3 लेयरान हें केल्लें आनी तेका जॉयंट आसताले ते जॉयंट सील करप ना सारकें भायल्यांतल्यान आतां उदक येवपाक लागला ह्या चेंबरान कित्याक पावस पडलो म्हणटकीर एंटायर वॉटर टेबल वयर येता आनी वॉटर टेबल वयर येयले त्या कारणान खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान ते असले गॅप आहा जाल्यार ते सिस्टमा भितर सरता उदक आनी भाशेन मागीर ओवरफ्लो जावपाक लागता। आतां हें कोण सारको करतलो आनी दीस कॅनॉट बी रेक्टिफायड इजिली इतले आतां आनी टेंडर करपा पडटलें सेपरेट लायन घालपाक हे कोणाल पयशे फायनली हाजेर सांगपा म्हळ्यार सामकें इन्क्वायरी टॉप लेवल इन्क्वायरी जावपा जाय जे कोण इनवॉल्ड आहा जे कोणाची लेथार्जी कारणां लागून हे आमी आतां लोक भोगपा पडटा तांचेर एक्शन